हरे कृष्णा. ऐक पडतो. वय वय प्रभुजी. ओके. ओम विष्णु पादा विष्णु कृष्ण कृष्ण जय गुरु संगीत नमः सर्वदा ओम विष्णु पादा विष्णु कृष्ण. हरे कृष्णा. आईच्या सर्वप्रथम हांव मिगेला इस डिवाइन डेज श्री प्रभुपादाल चरण हारी मिगेल दंडवत अर्पण करता. ताजे उपरांत मिगेल दीक्षा गुरु महाराज परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज चरण हारी मिगेल दंडवत अर्पण करता. ताजे नंतर मिगेल शिक्षा गुरु हिज ग्रेस विश्वरूप प्रभू आणि हिज ग्रेस श्यामकुंड प्रभू चरण हारी मिगेल दंडवत अर्पण करता. ताजे नंतर आव मुरलीधर चरण प्रभूल आणि शकी चरण माताजी चरण हारी दंडवत अर्पण करता. आणि लास्ट बट नॉट द लिस्ट हांगा उपस्थित असेल सकळ वैष्णवाला आणि वैष्णवीला चरणारो दंडवत अर्पण करता. आणि मागून घेता तुमगेला प्रार्थना करता आयची मग जी साथ दिला त्या लायकन कर तशी मग आशीर्वाद दियाची. वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटी वैष्णव वृंद की जय. आयच्या मग टॉपिक दिला द डिफरंट रसास. रस म्हळ्यारी भाव आमगेल कशी आम्ही विंगविंगड भावानं देवाला आम्ही सेव करी येतं, देवा वयर आम्ही मोग करी येतं. ताजे वयर आयचे आमगेले आयची डिस्कशन आम्ही करच्याक प्रयत्न करूया. टोटल तशी पळयल्यार 12 नमनाचे रस असतात, भाव असतात 12 नमनाचे. तांतूला मुख्य 5 नमनाचे रस कंच्यान तू आम्ही देवाल वयर मोग आणि सेव करी येतं. 5 मेन नमना रस आणि विंगड 7 नमनाचे रस आस पळय ते इमोशन्स मात्र. ते आमगेले एक स्वभावा भितर एक इमोशन्स येता कसं नाही पळयल्यार पळय त्या लेकार आमी मागीर ताचे इमोशन्स आमी प्रकट करताचे. ते 7 रस विंगड आमगेल मेन 5 रस आसता कंच्यान आमी देवाला सेव करी येतं आणि देवाल वयर मोगय करी येता. आमी ते 5 रस मुख्य खंयचे म्हळ्यार शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस आणि माधुर्य रस. आता आम्ही या रसाचे कसं महत्व म्हणून डिफरंट आम्ही ते पळोवया, चर्चा करचे प्रयत्न करूया. जाल्यार सर्वप्रथम म्हळ्यार आमकां एक वस्तूर आमी मस्त ध्यान दवरता कसं म्हळ्यार आयचे आमगेले टॉपिक कसं डिस्कस करतात पळय, आमी चर्चा करतात पळय ते प्युअरली ऑन अ स्पिरिच्युअल प्लॅटफॉर्म आसता. भौतिक जगतान तूं तें पुरा करचें. आतां हे 5 रसाचे आमी जेन्ना डेफिनेशन दितात ती डिस्कशन करता कसं पॉयंट्स येतात पळय त्या भौतिक जगतान तूं आनी आध्यात्मिक जगतान तूं मस्त फरक आसा. आयचे आमगेले पुरा आमगेले डिस्कशन दॅट वील डिपेंड ऑन अवर स्पिरिच्युअल प्लॅटफॉर्म. आध्यात्मिक जगता विशयावर आमी उलोवचें ना म्हळ्यार त्या डिस्कशनावर आमी ते मतलब हें करचें ना, तिथं ध्यान दिवचें ना. आता हे 5 रस आताच पळय मुख्य 5 रस शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस आणि माधुर्य रस. हे 5 रसांतू आम्ही देवाल वटू एक नमनाचे आदान प्रदान करूं येतं. आणि हाजे भौतिक जगत्यांत असे संबंध म्हणजे नाही आहे. या 5 रसांत आम्ही कसं देवाल वटू संबंध कायम करतात पळय
ते संबंध आणि हे भौतीक जगतांत आशिल्ले आमगेले संबंध तातूंत मस्त अंतर आसा, डिफरन्स आसा. आमी ॲक्च्युली कृष्णाल अंश वय. देव भगवद्गीतांत सांगता ममैवांशो जीवलोके जीवभूते सनातन म्हणून सांगता. आमी तागेले अंश म्हणून देवान सांगला. त्या लेखारी आमगेले तूं प्रत्येक गुण आस पळय ते देवाल म्हणके आसता. देवाले गुण आमकां येवचे. देवालान तूं कितले गुण आस पळय ते पुरो आमगेल्यान तो आसवय जाल्यार आमगेल्यान तूं मस्त भजी सान मात्रांत आसता. सान म्हळ्यार एकदम उण मात्रांत आसता ते गुण. आनी देवालान तूं ते परिपूर्ण मात्रांत आसता. आतां आमगेल्यान तूं ते सक्कट देवाल गुण आसून सान मात्रा आशिल्ले निमित्त कसन जाता म्हळ्यार जेन्ना खंयचोय एक जीव जन्म घेता पळय ह्या भौतीक जगतांत जन्म घेता पळय तर इमिडिएटली ताका ह्या भौतीक प्रकृतीचे 3 गुण आस पळय. सत्वगुण, रजोगुण आनी तमोगुण. हे 3 गुण तागेले वयरी प्रभाव घालता. आनी कितें म्हळ्यार आमगेल्यान तूं देवाल गुण एकदम सान मात्रांत आसा. आमी हे 3 गुणाच्या प्रभावांत येता ती. त्या निमित्त आमगेले पुरा कार्य आस पळय मागीर हे 3 गुणामुळे जाता. भौतीक प्रकृतील 3 गुण आस पळय ताचे वयरी आमी डिपेंड जावन आमगेले कर्म करता आसता ती. आतां एक क्वेश्चन येता देवाले गुण आमगेल्यान तूं आसला री आमकां 3 गुण प्रभाव कशी करता म्हणून एक डाऊट येवका. ताजें उत्तर कसं आन्सर कसं म्हळ्यार आतां आमगेलें सपोज इम्युनिटी पावर खूण आसला री आमी कांय नच पडतात वयनवा. भायले कसं इन्फेक्शन आमकां लागता म्हळ्यार वयनवा. कितें म्हळ्यार आमगेली इम्युनिटी पावर उणे. आतां करोना वेळार आमी पळयलां सुमार जाण गेली ती त्या करोनांतून. कित्याक म्हळ्यार तांचो इम्युनिटी वीक आशिल्लें आनी त्या करोनान अटॅक केलें मागीर. तशीच आमगेल्यान तूं हे गुण हूण आशिल्ले निमित्त ताजे मात्र हूण आशिल्ले निमित्त देवाल गुण आमकां प्रकृतीले 3 गुणाचे प्रभाव आस पळय तो वग्गी पडटा आमगेले वयरी इजिली पडटा. त्याच प्रकृतीले 3 गुणाचे प्रभाव पळय देवाय वयर पडना कृष्णा वयर पडना. कितें म्हळ्यार कृष्णा भितर हे गुणाचे मात्र पडा मस्त भर भर परिपूर्ण मात्रार आसता. तेन्ना ताचो प्रभाव पडना कृष्णा वयरी. तेन्ना कसं जाता म्हळ्यार आमी ह्या 3 गुणाच्या प्रभावान आयले नंतर आमी अकॉर्डिंग टू 3 गुण आस पळय आमगेले वयर कशी चलता त्या लेखार आमगेले कार्य आनी आमी कर्म करता ती. कसं जाता म्हळ्यार त्या वागतात आमगेले संबंध म्हणून आमी विसरता ती. ते विसरप मुळे आमी ह्या जगांत कसाला आयला ती आमगेले कर्तव्य कसं ना आमगेले देवाल वटू संबंध कसं ना आमगे लक्ष कसं जावका हें पुरो आमकां विसरून वता. आमकां गोत ना मागीर हें गोत जावचें केन्ना जेन्ना आमी खंयच्या भक्ताले वटू आमगेले असोसिएशन जाता आमकां कोण भक्त मेळटा त्या भक्तान मागीर आमकां समय प्रॉपर मार्गदर्शन केलां री आनी मस्त सकळ भक्ता वटू आमकां असोसिएशन गेला री तेन्ना मात्र आमकां हें पुरा कळचें. ताका सांगता ब्रह्म जिज्ञासा सांगता ती. ह्या पुरा क्वेश्चनाचे आमी आमगेले मन हें क्वेश्चन आयल्यार पळय ताका ब्रह्म जिज्ञासा सांगता ती. जाल्यार हे येवचे भारी अप्रूप पुरो जाणांक मेळना हें असोसिएशन भक्ताले. तेन्ना कसं जाता म्हळ्यार आमी देवा विसरून न्हू आमगेले गुण आतां मोग करचे आमगेले गुण आसा देवाला तुजो गुण आसा म्हणून देव पुराणा मोग करता न्हू तोच गुण आमगेल्यान तो आसा. आनमाक मोग करता ती आमी आमगेले फ्रेंड्साक मोग करता ती आमगेले बायले वटू मोग करता ती बायल बामणाक मोग करता चेडूवाक आमी मोग करता ती. तशीच हे समाजाक आमी मोग करता ती कुटुंबीजांक आमी मोग करता ती. आमगेले कसं आमी चांग एक वस्तू घेतल्यार पळय त्या वस्तू वयर आमकां मोग आसता.
कार घेतलं की घर घेतलं की एक एक आसक्ती असता ताची वयर आमकां एक मोग आसता. देवाक सोडू आमी प्रत्येक वस्तूक मोग करतात, प्रत्येक जेनाक मोग करतात आमी देवाक सोडून. हें कशाला जावचें म्हळ्यार त्या 3 गुणाच्या प्रभावामुळे. तेन्ना आज आमी हें डिस्कशन करया आमी हे 5 रसांतू कशी देवाक आमी सेव करूं जाता, देवाल सेव करूं जाता, कशी आमी देवाक मोग करूं जाता म्हणून आमी हे 5 रसां माध्यमान आमी चर्चा करचे प्रयत्न करया. फर्स्ट आसा शांत रस. शांत रस म्हणा कसं ना हे वेरी एक हांतू आमकां एक देव एक कसं सांगतात म्हळ्यार मस्त ऐश्वर्यवान म्हणून आमकां गोत आसा, तागेले ऑप्युलन्सीस आमकां गोत आसा, तो मस्त शक्तिमान म्हणून आमकां गोत आसा, तागेले पुरो ऑप्युलन्सा विशीं आमकां गोत आसा. सो ऐश्वर्य पळय देवाला ताजे विशीं आमकां गोत आसा. जाल्यार आमगेलें देवाल खातीर कसं एक काम करचें पळय तांतू आमी एक्टीव ना ती. वी आर पॅसिव, निष्क्रिय आसात आमी. देवाल खंयचें सेव करता म्हणून आमकां तें मना येना. त्या निमित्त कसं जाता म्हळ्यार आमी देवाल वटू इंटरॅक्ट करना ती. कृष्णा वटू आमगेलें इंटरॅक्शन जायना. कितें म्हळ्यार आमगेलें मन हातू देवाल सेव करचे की देवाल खातीर कसं काही करता म्हणून ते आमगेलें मन हातू विचार येना. शांत रसांतू आमी एक सपोर्टिंग रोल म्हणून आमी करता ती, बट नॉट एज एन एक्टीव मेंबर. एक्टिवली आमी पार्टिसिपेट शांत रसांत आमी आसल्यार करनाची. ताचें एग्जाम्पल कसं म्हळ्यार आतां फ्लावर्स, फूल, गाय हे पुरो देवाल सेवांत आमी यूज करता ती. गायेल दूद चामर करतात आमी गायेल बालाच केंसां दाखोवन आनी मोरपंखा दाखोवन आमी ताजे मोरपंख आमी देवाक ऑफर करता ती आरती वेळार. आनी हे पुरो शांत रस देवाल खातीर ऑफर जाता पळय जाल्यार तांणी पर्सनली आतां गायक सांगल्यार तूं देवाल पूज कर, देवाक गाय करना न्ही, ती एक्टीव न्ही, तिगेले प्रोडक्ट्स आमी यूज करता ती. तशीच वृंदावनांत जंगल आनी आसा, फॉरेस्ट आनी आसा, वन आनी आसा ती. त्या वनय पुरा देवा कृष्ण जेन्ना लील करता पळय तांतू तांणी आसताची थंय लील जावचें ना. देवाला वृंदावनात वनांतू लील जावचें, पास्ट टायम जावचें देवाला. राधा राणी वटू असो किंवा तागेले गोप सखाल वटू असो की गोपियाल वटू असो लील करची जाग पास्ट टायम करची जाग वृंदावनाचे फॉरेस्ट न्हय. जाल्यार फॉरेस्ट एक्टिवली पार्ट घेना, त्या पॅसिव आसता. तशीच आमगेले मृदंग करताल आमी यूज करता ती. देवाल फ्लूट आसता हे पुरो पॅसिव. दो तांगेल यूज आमी देवाल कार्यान करतात पळय, बट दे आर नॉट डायरेक्टली इनवॉल्व. आमी तांची यूज करता ती, ताका आमी सांगता ती शांत रस म्हणून. एक डिवोटील एग्जाम्पल दिवं जाल्यार आमी 4 कुमाराल दिव येता. 4 कुमार संप्रदाय तांणी स्टार्ट केल्लेले, तांगेले दाखोवन स्टार्ट जाला. जाल्यार तांणी तितले एक्टीव न्ही आशिल्ली ती. कितें म्हळ्यार तांणी तांगेले आयुश्यभर 5 वर्सां चेडा म्हणके राबला ती. आंगल घालची ना. आतां 5 वर्सां चेडू कशी आसता ताका आमी सांगता पुरा, सांगल्यार मात्र तो करता. तशीच हे 4 कुमार आले तशी आशिल्ले 5 वर्सां चेडू. तांणी फुडें देवाक पळोवचे फुडें तांणी इम्पर्सनल ब्रह्मणान तांणी विश्वास करता आशिल्ले. देवाक रूप ना म्हणून तांणी त्या लेखार तांणी देवाला ध्यान करचें आशिल्लें इम्पर्सनल ब्रह्मण म्हणून. आनी ब्रह्मज्योतीन तूं लीन जावच्याक तांणी प्रयत्न करता आशिल्लीशी. मागीर एक वेळा कशी तांणी वैकुंठा वच म्हणून
थंय देवाक पळोवच्याक न्ही, वैकुंठांतू त्यांनी अशी त्या 5 वर्सात हाजेरी जी प्रायर दिसता तशी चेडुआ म्हणके त्यांनी वैकुंठात पावली ती. थंय मागीर तांकां जय विजयन गेटार राबकार आयल्या. त्या राबले नंतर तांणी श्राप दिल्ले आनी मागीर विष्णू आयली ती. जेन्ना विष्णू तांगेल्या येद्र आयला तेन्ना तांणी देवाल रूप पळयलें. देवाक ऑफर केल्लें तुळसी, देवाक ऑफर केल्लें चंदन, फ्लावर्स, हाजी पुरा तांकां स्मेल आयली पळय. ताचे निमित्तान मागीर चेंज जाली ती आनी पर्सनल जाली ती. इम्पर्सनल दाखोवन तांणी पर्सनल कन्वर्ट जाली ती. जाल्यार ते पर्सनल कन्वर्ट जाले नंतरय तांणी सेव कर न्ही देवाला. तांणी देवाला सेव करता म्हणून तांगेल्या मनान दिनी. कित्याक म्हळ्यार तांणी 5 वर्सां चेडुआ वरके तांणी बिहेव करता ती आसता ती. तेन्ना तांकां देवाल सेव करता म्हणून तांगेल्या मनान दिनी. तांणी तांगेलें मेडिटेशन करचें, तांगे देवाल नांव घेवचें स्वता तांणी करचें आनी मागीर एक टिचिंग्स तांणी एक प्रचार करता म्हणून एक टिचिंग्स करता म्हणून तांणी तितलें केल्लें. बट एक्टिवली देवाल सेव करचें, टिचिंग एक सेव वय, प्रचार करचें देवाल एक सेव वय. जाल्यार एक आतां प्रभुपादान एक प्रचार केला. जाल्यार प्रचारा वटून तांणी बुक्स केल्ले, बुक्स बरयले, ट्रान्सलेट केल्ले. 108 देवस्थान तांणी सेंटर आनी देवस्थान म्हणून तांणी केल्ले. विंगड भक्ताक तांणी डिसायपल केल्ले तांणी. दॅट इज कॉल्ड एक्टिव्ह पार्टिसिपेशन. हें एक शांत रसांतू आमी पॅसिव्ह आसता ती. मोस्ट ऑफ द आमगेले परफॉर्मन्स कसं म्हळ्यार आमी सपोर्टींग. एक्टिव्ह डायरेक्टली देवाल वटून आमगेलें इंटरॅक्शन आसना. ताका सांगतात आमी शांत रस म्हणून. ताचे किना चिक्के मुखार गेल्यार आमी वयर आयल्यार आमकां दास्य रस मेळटा. दास्य रसांत आसतात आमी. आनी तूं कसं जाता म्हळ्यार देव आमगेलो स्वामी, आमगेलो मास्टर आनी आमी तेगेले सर्वंट, आमी तेगेले दास म्हणून आमगेल्या मनांत एक भाव येवचो. शांत रसांतू कसं न्ही भाव ना. आमी पॅसिवली आमी सपोर्ट करता ती. दास्य रसांतू आमगेल्या मनांत एक भाव येता. कसं म्हळ्यार आमी देवाले दास म्हणून, दास आसत म्हणून आमी देवाले सेव करता म्हणून आमकां तो भाव येता. ताका सांगतात आमी दासरस. दास्य रसांत आमी कसं करतात म्हळ्यार देवाल खातीर आमी सेव करतात. देवाल सेव करता ती. देवाल इंद्रिय तृप्ती खातीर आमी काम करता ती. आमी सेव करता ती. कळ्ळें? तशीच दास्य रसांतू आमी दास रस 2 हांतू डिवायड करी येता. दास्य रस अगेन आमी 2 हांतू डिवायड करी येता. एक म्हळ्यार संभ्रम दास्य, संभ्रम दास्य रस. हांतू कसं नासता म्हळ्यार आमी देवाक आमगेले मास्टर म्हणून आमकां गोत आसा. मास्टर म्हळ्यार देव एक संपूर्ण ऐश्वर्यवान शक्तिमान एक जैन आनी आमी एक निकृष्ट सान दास म्हणून आसा ती. त्या मना घेवन आमी देवाल सेव करता ती. तेन्ना आमकां एक प्रकारचे चिक्के भंय आसता की आमगे सेवान कसं न्ही चूक जाला री, देवाक वायट दिसला री. ते आमगेलें मन आसा. देवाक कसं न्ही वायट दिसना. जाल्यार आमी एक सान दास म्हणून आमगेल्या मनांतू अशी एक विचार येवची सहजताय. आतां फॉर एग्जाम्पल आमगेले ऑफिसांतू आमगेले बॉसाल आमी कितें काम करतना आमगेले मनांत आसता न्हू कसं न्ही आमगे कामान चूक आनी जाला री. आमी त्या केअरफूल आसता ती. तशीच संभ्रम दास्य रसांतू भक्त पडा, डिवोटी पडा, तो देवाल सेव करता वय जाल्यार तागेले मनांत एक चिक्के हें आसता की कसं न्ही चूक जावचें नज, देवाक कसं न्ही वायट दिसचें नज. त्या लेकार एक तागेले मनांत चलता आसता. ताका सांगतात आमी संभ्रम दास्य रस.
आणि विंगड असतं त्याचे विभाजन गौरव दास्य रस. दास्य रसाच्या ताका आमी डिवायड केल्यार एक संभ्रम दास्य रस आणि विंगड आसा गौरव दास्य रस. त्या गौरव दास्य रसान पळा आम्ही एक नमनाचे गर्व करतात. ती गर्व खंयच्याचो आम्ही देवाले दासो. आम्ही देवाले दास म्हणून आमचे ताचो गर्व असता. त्या निमित्त कसं जाता म्हळ्यार आम्ही देवा लागीं आनीक एक चिक्के चड लागीं जाता. ती आनी आमगेल मनान तूं त्या भंयच पळा चूक करची भंय ती वता. आता आम्ही कोणाक चिके लायक कर मूव करतात पळय थंय मागीर भंय आनी आसना. थंय मागीर एक रिलेशन चेंज जाता. तेन्ना हे गौरव दास्य रसान पळय ते भंय चिके मागची पडटा आनी आमी देवा लागीं चिके चड वता. ती कळ्ळें. आता गौरव जावन दास्य रसान सेव करचे बेस्ट एग्जाम्पल कसं म्हणाली हनुमंत आला. तो देवाल दास आशिल्लो आनी ताणें ताका मस्त ताचे गौरव आशिल्लें. हांव देवालो दास म्हणून ताका गर्व आशिल्लो ताचे आनी त्या गर्वा निमित्ताने देवालो तूं मस्त तो क्लोज आशिल्लो. रामचंद्राले तो मस्त क्लोज आशिल्लो आनी एक मनान तूं तोची भाव घेवन ताणें रामचंद्रा देवाल सेव केला. तशेंच लक्ष्मणाक आनी एक एग्जाम्पल आसा. आतां लक्ष्मणाक 14 वर्सां खातीर जंगला वचका म्हूण नाशिल्लें. कैकेयीने मागून घेतिल्ले दशरथा लागीं रामाल खातीर की रामाक वनवास दिवका आनी भरताक राज्य दिवका म्हणून तिणें सांगिल्लें. जाल्यार रामचंद्रा वटू देवाल वटू सीता आनी मागीर तातूंत मागीर लक्ष्मणय तयार जालो वचपाक. कसो लाग ते दास्य भाव आशिल्ले ताका देवाल सेव करता म्हणून इच्छा आशिल्ली. आतां 14 वर्स ताणें सीताले आनी रामाले निद्दे नशी खाय नशी पी नशी तांगेले सेव केला. रात्री तांणी न्हिदेताना हाणें बॉडीगार्डशी थंय तांगेले रक्षण करची की दिवसां तूं रामचंद्रान खंयची वाटेर वता ते वाट क्लीन करची की ताका लागच्या नज म्हणून तांगेले खातीर खाण फल फ्रूट कंद मूळ हें पुरा तांणी ताण हाडची की तें पुरा सेव केला म्हणा वयना. बट दॅट वॉज इन इज दास एटिट्यूड. एक दास्य भावान ताणें केला. हनुमानान एक दास्य भावान जावन ताणें रामचंद्रान सेव केला. ताजी तेन्ना चिक्के वयर आयल्यार आमी साख्य रसान देखतात. आतां साख्य रसान कसं जाता म्हळ्यार वी आर अबव दास्य रस. हंतू देवाले ग्रेटनेस आसता जाल्यार आमी तितलो मना घेना. ती देव ग्रेट आसता खंयच्याय रसांत आसल्यार देव देवूची तागेल पोजिशन कितलें डावन जायना. बट आमगेल पोजिशन वयर येता. देव शांत रसांतूय तशी आशिल्ला दास्य रसांतूय तशी आसता साख्य रसांतूय तशी आसता. जाल्यार आमगेल पोजिशन ओगूर ओगूर वयर येताना आमी देवाक एक आमगेले मालीक म्हणून आमी पळयना. ती साख्य रसांतू आमी देवाक आमगेले एक फ्रेंड म्हणून आमगेले एक भाव आसता की हो आमगेलो फ्रेंड. आनी त्या लेकार मागीर आमी आमगेले वेव्हार कृष्णा वटू करता. ती कृष्णाल फ्रेंड्स आशिल्ले पळय गोपगण त्या पुरा तांणी त्या लेकार मागीर देवाल वटू तांणी वेव्हार करचे आशिल्ले. हे रसांतू साख्य रसांत पळय श्रद्धा पुरा रसांत जावपाची. ती विदाउट फेथ विदाउट श्रद्धा नातल्यार आमी कसले देवाल सेव करूं जायना. जाल्यार साख्य रसांतू श्रद्धा वटू एक विश्वास आसता. आनी एक क्लोज फिलींग आसता. फ्रेंड्सां मध्य कशी आसता रिलेशन तो एक भाव येता आमगेलो. तेन्ना कसं जाता म्हळ्यार आमी देवाल वटू तो आमगेलोच म्हणून आमगेल मणकेच म्हणून आमी एक तागेल वटू आदान प्रदान करचे
स्टार्ट करता ते कळवा. आता अगेन साक्षरच पळा. हा काय आम्ही दोन अंतू डिवाइड करी येतं. आता आम्ही देवाक देव म्हणून नमगनाती तांतू एक आमगे सुप्रीम लॉर्ड म्हणून नमगनाती. आमगेला म्हणके तो आमगे फ्रेंड म्हणून आमी नमगताती. जाल्यार हो विचार आमकां कशें येता, आमकां विचार येवची कशी जाते जेन्ना देव तागेल ऐश्वर्य, तागेल संपूर्ण शक्ती तागेल भक्ताल येत्रा निपयत पडा तो हायड करता. आनी आमगेल मनान तूं ताण घालचें बाय अवर ओन. आमगेल स्वताल कसनी कॅपॅसिटी ना. बाय अवर ओन आमकां ताका फ्रेंड म्हणून नमगुच्या इम्पॉसिबल जायना. ते पॉसिबल ना. जेन्ना देव स्वताक आमगेल लेवलार हाडता पळय तेन्ना मात्र हें जावचें प्रेजन आसा, नाल्यार जायना. देव तागेल पोजिशन सोडून तागेल सुप्रीम पर्सनालिटी गॉडाड्याचें पोजिशन सोडून जेन्ना तो सकयल येता तेन्ना तो आमगेल तें एक आमगेल मन आसा पळय की देव एकदम विभू, देवाले फुल ऐश्वर्य आसा, देव संपूर्ण शक्तिमान तो तें पुरा तागेल ऐश्वर्य आसा पळय तो आमगेल्या तर येताना आमकां भ्रमीत करता आनी आमकां विसरून घालता त्या पुराय. तेन्ना मात्र आमी देवा लोटू एक फ्रेंडशिपाचें आदान प्रदान करूं जाता. बाकी आमी लेखलारी आमचितल्याची आनी आमी ट्राय केल्यार पळय तें जावचें साध्य ना. दॅट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. तशीची हांतू वरकेन आमी दोन हे डिवायड करी येता. साक्षरस वरकेन आमी दोन हांतू डिवायड करी येता. फर्स्ट म्हळ्यार एक आसता एक फ्रेंड आसता, एक सखा आसता, फ्रेंड आसता. जाल्यार आमी ताका मस्त रिस्पेक्ट दिता. ती त्या रिस्पेक्टा मुळे कसं जाता म्हळ्यार आमी तितले तागे लोटू खेळच्या गाणी पळय आमकां चिक्की आमी मागशी आसतात. दोस्त वय तो फ्रेंड वय आमगेल ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ आमगेल चांग फ्रेंड तो. जाल्यार तागेले वेन एक रिस्पेक्ट आसता. ते रिस्पेक्ट आशिल्ले मुळार आमी तागे लोटू मन खोल तागे लोटू आमकां खेळूं जायना. तागे लोटू पुरो डिस्कशन करूं पुरो आमी आमगेले सिक्रेट्सय आमी शेअर करूं पुरो. ते तोय आमगेले वयर सिक्रेट शेअर करूं भाव आसा. जाल्यार आमी तागे लोटू पळय मन खोल खेळूं जायना, तागेले आंगारांनी चडूं जायना आमकां. तशीची एक भक्ताले आनी कृष्णाल वरकेनय एक रिलेशन आसता. खंय तो खंयच्यान तो देवाक फ्रेंड म्हणून तो ओपता. येस कृष्णा इज माय फ्रेंड. जाल्यार तो तितलें कृष्णा लोटू एकदम मिलनसार जावन तो आसना. कळ्ळें. म्हळ्यार एकदम घनिश्ट म्हणून तो जाय आसला रे पळय ताका हें पुरो करचें जायना. तागे लोटू खेळची की, तागेले आंगार चडची की, तागे लोटू रेसलिंग करची की, तें पुरो तागेले तोंड राखून घेवन खावची की तें पुरो जायना. तेन्ना ताका सांगतात आमी फ्रेंड्स विथ रिस्पेक्ट. ताचें एग्जाम्पल कसो म्हळ्यार अर्जून देवालो फ्रेंड आनी व्हेरी बेस्ट फ्रेंड तागेलो अर्जून. बट अर्जुनाक आमी केन्ना आयकलां तो कृष्णाल वटू कृष्णाल खांद्यार चडला, चोण खेळला तो की कृष्णाल ताणें उश्ट खाल्ला तोंडा राखून काणू आमी आयकलां केन्ना ना. बिकॉज ही वॉज हॅविंग रिस्पेक्ट. आमी कुरुक्षेत्र युद्धान पळयलां विराट स्वरूप दाखयताना अर्जुनाक कशें अवस्था जाल्लेली. म्हळ्यार ताका तें कृष्णान एक भारी रिस्पेक्ट. जाल्यार तो कृष्णाल वटू तितलो फ्रिडम वरके ना आशिल्लो तागेलो. तशें सांगल्यार ऑल 5 पांडवास कृष्णाल तांगेल व्हेरी नायस रिलेशन तांगेल कृष्णाल वटू. बट तांणी तितलेंय मागीर एकदम मुखार ना आशिल्ली जी
वचन आशिल्लीची की कृष्णा लोटू तांणी अशी पुरा खेळचें आनी पुरा कर त्या पुरा तांकां जायनाशिल्ला. तशीची सेकंड आसता एक आमी पळयलें फ्रेंड्स विथ रिस्पेक्ट. तशीची हाचे सेकंड साख्य रसांत आसता, ताचे सेकंड पार्ट आसता एकदम इंटिमेट फ्रेंड्स आसता ती, कॉन्फिडेन्शियल फ्रेंड आनी फुल विश्वसनीय एक दुसरा वयरी कंप्लीट विश्वास आसता, तितल्याची फ्रीडम आसता. कृष्णूय तांगे लोटू तितल्या फ्रिडमान खेळता आनी भक्त पळा डिवोटीस तांणी कृष्णा वटू एकदम फ्रीडम मारी खेळतात ती. ताका आमी सांगता ती व्हेरी इंटिमेट फ्रेंड्स, एकदम क्लोज फ्रेंड्स तांणी आनी विश्वसनीय कॉन्फिडेन्शियल एकदम फुल्ल तांगेले एक दुसरा वयर जीव. ऑफकोर्स अर्जुनाला आनी कृष्णाला एक दुसरा वयर जीव आसा पळय जाल्यार तांणी तितलें कसं म्हळ्यार एक आसता न्हय एक तांगे चिक्के एक कृष्णार वटू तांगेले एक डिफरन्स आशिल्ले कित्याक म्हणटा गोतूच हो देव म्हणून तांकां पांडवाक गोत आशिल्लो एक देव म्हणून सुप्रीम पर्सनालिटी म्हणून तांकां गोत आशिल्लें. जाल्यार गोकुलांतू आनी वृंदावनांतू ते ग्वाल बाल आशिल्ले पळय तांकां लास्ट थंय कळ्ळी हो देव म्हणून कृष्ण. कित्याक म्हळ्यार अगेन हियर कृष्णान तांकां भ्रमीत केल्लें आशिल्लें. भ्रमीत केल्ला म्हळ्यार तांकां कळयनी कृष्ण तांगेले देव म्हणून सुप्रीम पर्सनालिटी म्हणून तांकां कळयनी लास्ट थंय. तांणी कृष्णाक तांगेला वरी एक केल्लो म्हणून तांणी लेखिल्लें. तेन्ना कसन जेत आशिल्लें म्हळ्यार तांणी कृष्णा लोटू नाना नमनाच खेळ खेळचे आशिल्ले. कितने कृष्णाला वयर चडचें, कृष्णाला आंगार खेळचें, कृष्ण तांगेल्या आंगार खेळटा, केन्ना रेसलिंग करचें, केन्ना कृष्णाल्या तोंडा दाखून तें खाण खावचें, कृष्ण तांगेल्या तोंडा दाखून खाण खाता, तांगेल्या वाट्या दाखून उश्ट खावचें. हें पुरा कृष्ण तागेले ग्वाल बाल फ्रेंड्स आशिल्ले पळय सान आसतना तेन्ना हांणी पुरा करचें आशिल्लें. सुदामाने, श्रीदामाने, सुबलाने, मधुमंगलाने, ददिती म्हणून वांगड आशिल्ले, ताणे तांणी पुरा कृष्णा लोटू तशें खेळचें आशिल्लें. केलो पटी कृष्णा खांदार चडचे तांणी, केलो पटी कृष्ण तांगेले खांदार चडता खेळटाना. हें पुरा आसतना कृष्ण देव म्हणून तें मन आसना. आतां अर्जुनाक कसं नाशिल्लें, अर्जुनाला आनी पांडवाल कसं नाशिल्लें म्हळ्यार कृष्ण देव म्हणून तांकां गोत आशिल्लें. हांगा हे ग्वाल बालाक कृष्ण देव म्हणून तांणी नमगली. तांगेल मना एकच कसं म्हळ्यार कृष्ण आमगेला म्हणकेच एक चल्लो आनी त्या लेकार तांणी आमी कशी फ्रेंड्स खेळटा ती त्या लेकार तांणी तागेले कृष्णा वांगडा खेळचें आशिल्लें. हाचे नंतर चिक्की आमी वयर आयल्यार वात्सल्य रसांत येता ती. वात्सल्य रसांत तूं कसं जाता म्हळ्यार हांतू भक्त आसता पळय देवाल वयरी एक अम्मा की एक एल्डर म्हणून मालगड म्हणून देवाल वयर आमी मोग करताची, देवाल वयर आमी प्रीत करताची आनी देवाक मागीर त्या लेकार आमी संरक्षण दिता ती. कशी तूं म्हळ्यार एक कशी आम एक चरडाक पळयतात पळय तशी आमगेले तो भाव येता देवाल खातीर. कशी एक मालगड अण्ण आसा की आक्क आसा ती तागे धाकल्या भावाक की धाकली भयणीक कशी लायक करून तिगेलें रक्षण करता, तागेलें रक्षण करता ती मालगड जावन तो एक वात्सल्य भाव आसता मालगड म्हणून तांणी. त्या लेकार हे वात्सल्य रसांतू देवाल वयर आमी त्या लेकार मोग करता ती आनी त्या मन दवरून आमी देवाल सेव करता ती. देवाक आमी निस्सहाय लेखता ती. निस्सहाय लेखता म्हळ्यार हाका कांय करूं जायना, आमी तागेलें पुरा करता काम म्हणून आमी त्या लेखून देवाल सेव करचें. आतां देव कितलोय सान आसला री देव देवूची. आमी पळयलां 6 दिवसाचें आसतना ताणें
देवान कृष्णाने पुतनाक मारला. आता 6 दिवसा चेरडा कितलो व्हड राक्षसीक मारू जातला. त्या सांगच्याक 6 दिवसा चेरडू जाल्यार देव देवूची न्हय. देवाले स्ट्रेंथ शक्ती ऐश्वर्य सान आसतना तितले आसता आनी मागीर तो व्हड जाता तितले आसता. तातूंत काय फरक पडना. जाल्यार आमकां दिसचे तो चेरडू म्हणून आनी मागीर ते आनमा म्हणके की मागड भावा म्हणके आमी देवाली सेव करतात. आता फर्स्ट आमी दास्य रसान पळयलेलें आहे. दास्य रसान तूं देव होडू आनी भक्त सांदू म्हणू दास म्हणू एक ते भाव आशिल्ले ते दास रसान तूं. आता वात्सल्य रसान तूं रोल रिवर्स जाता. रोल रिवर्स कशें म्हळ्यार देव सांदू आनी आमी होडू भक्त होड म्हणून आमी लेखतात. दास्य रसांत आनी वात्सल्य रसांत रोल रिवर्स जाता. आनी ताचे बेस्ट एग्जाम्पल कसं म्हळ्यार यशोदा मैया आनी नंद महाराज. तांणी कृष्णाक कितले चंद करून चेडू म्हणून तांणी पळोवचें, तागेले सेव करचें, तागेले पुरा संभ्रम तांणी उबारता ती, तांणी जाय म्हळ्यार दिता ती. कसं नासला रे. तागेले पूर लायक करून तागेले सेव करतात. कितें म्हळ्यार तागेले आनम म्हणून तागेले आनम म्हणून तांणी देवाला सेव करचें. आतां वृंदावन आनी गोकुलान तूं सुमार राक्षसांनी येता ती कृष्णाक मारूंक. तेन्ना कृष्णान राक्षसाक मारले नंतर तांणी हें नमगनाची कृष्णान मारला म्हणून तांणी लेखताची देवाने कृष्णान रक्षण केलां म्हणून तांगेले मनान तूं तांकां तांगेले मनान येयना की कृष्णान इतलो सान असो कृष्णा ताण राक्षसा मारला ते तांणी तांगेले मनान कितें तो विचार येना. कितें म्हळ्यार तांणी कृष्णाक एक सान चेडू म्हणून लेखता ती. तो भाव तांगेलो वात्सल्य असो. दर पटी जेन्ना कृष्ण कितले नाना नमनाक राक्षस येता ती अगासूर बकासूर तृणावत सक्टासूर पूतना लास्टार इवन कंस पुराणाक ताणें मारला. जाल्यार कितने यशोदाक आनी नंद महाराजाक लेखता न्ही की कृष्णान मारला म्हणून तांणी लेखचे कोण देवी शक्ती आसा पळय देवाला खंयची देवी शक्तीन कृष्णाक वांचयला म्हणून तांणी तशी लेखची. आनी एक वेळा असुरा मारले नंतर पळय असुर मरत पळय तेन्ना मागीर यशोदा मैयाने नाना नमनाचे ताका एक रक्षण दिवच्याक प्रयत्न करचे. कसं करता म्हळ्यार तागे पूर्ण आंगारी कृष्णाक पूर्ण आंगारी गायल शेण लावची की गायल शेणान तागेले हें करतात पळय नजर हें करतात कसं म्हाका आमचे गेल्यान कसं सांगता ती दोळे कोणाले दोळ लागता तेन्ना आमी तें करतात पळय तें शेण दृष्टी काढचे प्रभूजी दृष्टी काढचे म्हणता. करेक्ट दृश्टी काढतात पळय त्या मागीर त्या शेणान दृश्टी काडची की मागीर त्या गाय चलतना ताचे त्या पांयार धूळ आनी उरता पळय त्या धुळीन ताका व्हरची की मागीर ताका दोळ दृश्टी लागचे नजो म्हणून. मागीर तिका तागेले विष्णू नांव घेवची की ताका आनी विष्णूला प्रार्थना करची की तुमी मिगेल कृष्णाक प्रोटेक्ट करा ती. मागीर ते कवच बांदूच की तागेले हातारी प्रोटेक्शना खातीर ताका रक्षण कर. हे पुरो नाना नमनात ती प्रयत्न काजळ लावची की ते एक काळ एक लायतात पळय काजळाचे ते लावची की नाना नमनात ती प्रयत्न करचे. कसाला म्हळ्यार वो चेडू सांदू हाका स्वता कांय तागेले स्वताला तो रक्षण करूं जायना. आनी बलरामाक वरके सांगचे आशिल्लें तुमी खेळू वतना हागेले ध्यान दवराची. बलरामाक सांगचें यशोदान आनी रोहिणीन तूं बाबा सांदू तुगेले कितें सांदू हाका तूं ध्यान दवरका हागेले म्हणून एक वात्सल्य भाव तो तांगेले. त्या वात्सल्य भाव आशिल्लो म्हणून एक कृष्णा वयर तांकां एक प्रोटेक्शन आसता. कृष्णाक आमी प्रोटेक्ट करका म्हणून तांगेले एक निस्सहाय तो चेडू ताका कांय स्वतान कांय करूं जायना आमी तागेलें पुरा काम करता तागेलें रक्षण करता म्हणून तांगेले तो भाव आसता तें वात्सल्य आसा.
आणि लास्ट म्हणारी माधुर्य रस. माधुर्य रस म्हणारी एकदम एपिटोम. 5 रसांतू सगळा किना एक टॉपमोस्ट असतं पळय काय असता माधुर्य रस. माधुर्य रसान कसं असतं म्हणारी आम्ही कृष्णाक आमगेले प्रियकर म्हणार आमगेले मोगा जन एक बॉयफ्रेंड असो बामूण असो आम्ही त्या मना घेऊन त्या भाव असून आम्ही कृष्णाल कतिरी आम्ही सॅव करतात. दिस इज द हायेस्ट परफेक्शन. हाची किना वयर कांय ना. तेच ना आता ह्या आमगेर तूं भाव येताना आमी कशी येतात आमी कंप्लिटली सरेंडर जाताचे देवाक. आमगेर कसं न्ही स्वार्थ आसना तातूंत आनी आमी स्वता आमी तांकां समर्पित करतात. आमगेले सॅव कोणी आसवय सॅव आनी पुरान तुमी समर्पित करतात जाल्यार ही माधुर्य रसान तूं वी अवर सेल्फ आमगेल बॉडी आमगेल एवरीथींग वी गिव इट टू कृष्णा. आमी देवाक समर्पण करतात. ताका सांगचे माधुर्य रस हे टॉप मोस्ट रस. हे भौतीक जगत त्या म्हणके आसना. त्या भौतीक जगताचे एक मुंडेन रिलेशनशीप मुंडेन म्हणारी पुरा हंबक रिलेशनशीप ह्या जगतेंत आशिल्ल्या. बामणा आल्या बायली वयरी बायलील बामणा वयरी हे पुरा एक आतां सकडा किना आमी लेखता ती बेस्ट रिलेशन म्हणारी अम्माल आनी पुत्ताल्या किंवा चरडाला. that is supposed to be the most purest relation in this material world. ह्या भौतिक जगतांतू हे अम्माल आनी चेडू रिलेशन मला एकदम प्युअर असतं. कित म्हणारी तांतू आमकां मन आसता तांतू स्वार्थ ना म्हणून आमी तशी लेखून उलयतात ती आमी विचार करतात की हे प्युअरेस्ट म्हणून जाल्यार तांतूय स्वार्थ आसता. ह्या जगतांतू कोण कोणाक प्रीत करता मोग करता ताचे मागचे एक स्वार्थ आसता. बायलेल बामणाक प्रीत करता आनी थंय स्वार्थ आसता. बामणान बायलेक प्रीत करता आनी स्वार्थ आसता. आन आनी आमान चेडवाक सान आसतना मोग करचे की ताका कसन करचे की ते एक स्वार्थ आसता. स्वार्थ कसन आसता म्हळ्यार व्हड जाल्या नंतर आमकां पळोवका आमी मन तूं ते हांव गॅरंटी दिना आसल्यार की आसतना अशा पुरो म्हाका गोत ना जाल्यार ही कोप येता पळय अन्नाक आनी अम्माक चेडा वयरी. आतां चेडू व्हड जाला एज्युकेशन कंप्लीट जाला आनी जेन्ना तो ताका ल्हान अम्माक लायक करून पळयना पळय केलोपटी तेन्ना हे सहज एक तोंडान येता अन्नाल आनी अम्माला तूं व्हड केलेलो हाजी खातीर शिवाय आमकां सोण घालूंक तुका आमी इतलो व्हड केला हें 100% उतर येता म्हणा वयना तेन्ना तो स्वार्थ जाल्लो चेडवान सान आसतना आमी सांगता ती ना ना आमगेर स्वार्थ ना अम्माल आनी अन्नाल कांय स्वार्थ ना. बट स्वार्थ आसता बट दॅट इज हिडन स्वार्थ. त्या व्हड जाल्या नंतर तो भायर येवची स्वार्थ. तशी जी चेडवालय आनम्माल वय आनम्माक त्या आसता ताकाय स्वार्थ आसता आनी म्हाका पळोवका ना जे पर्यंत तो सम कमोवचा जायना की तागेले पांयार राबना की प्रॉपर तागेले एक स्टेटस येना की तो पर्यंत ताका काय स्वार्थ आसता आनी म्हाका पळोवका म्हणून. म्हळ्यार सांगचें तात्पर्य कशें म्हळ्यार हें भौतीक जगत्यांतू खंयचेय रिलेशन विदाउट सेल्फिशनस ना विदाउट सेल्फ आमगेर कसं न्ही तांतू फायदो नातल्यार पळय आमकां कसं न्ही मेळना म्हणून नातल्यार पळय आमी करना ती. डेफिनेटली आमी तोंडान सांगच्या पुरो ती ना ना आमगेले कांय स्वार्थ ना जाल्यार हें मनांत आसची की 100% आसता. बिकॉज आमकां ह्या जगत्यांतू एक आमकां गोत ना. एक्चुली प्रॉब्लम कसो म्हळ्यार आमकां गोत ना कोणा वयर मोग करता आमकां त्या गोत ना. आमी आमगेली एनर्जी आमगेले मोग पळय आमी रॉंग डायरेक्शनाक घालता ती तशी जावन आमकां हे फिलिंग्स येवचे. आतां आमी जितले आमी आमगे चेडूवाक मोग करता ती ओके देवान चेडू दिला कृष्णाल चेडू कृष्णान आमकां दिला आमी सॅव करता वय 100% सॅव करता. प्रभुपादानय सांगला घरान तूं देवाल सॅव करना रडना चेडू सान आसा तुमी सान चेडूवाक सुरवे पळोवका प्रभुपादानय सांगला. बट आमगेर ताचे वयर मोग एक आमगेर कर्तव्य म्हणून आसता.
आमगेल एक ड्युटी त्या चरडाक पळोवचें म्हळ्यार तो कृष्णाला एक अंशू आनी कृष्णान आमकां तागेल कॅर टेकींग करूंक आमकां दिला त्या चरडाक त्या लेकार आमी त्याक सर्व करता. दॅट इज कॉल्ड द रियल सर्वीस टू द लॉर्ड. आसक्ती आसना की ताण गेला री ताण ते चमकला री तागेल विशय आमकां कसन जावचें ताण सोण चमकला री हें पुरो आमी आलोचन करचें ना. तें जावचेंची तें जावचें आशिल्लें जाता. बट आमगेल हातूंत जेन्ना आमगेल कॅपेसिटी आसता पळय त्या कॅपेसिटी लेकार आमी तागेल तितली सेव करता. बट मनान तशी आसता हे कृष्णाल जीव वो कृष्णाल अंश वो कृष्णान मिगेला दिला म्हाका दिला तागेल हांव टेक केअर करता तागेल म्हणून आमगेल मनांत हो भाव आसता. आनी माधुर्य रसांत पळय आमी स्वताक कृष्णाक दिता ती आमगेल कंप्लीट तन मन आमगेल भाव आमगेल पुरा लास्ट म्हळ्यार अहंकार वरयेन आमी देवाक दिता ती. त्या अहंकार दिल नंतर मात्र आमी कंप्लीट सरेंडर जावच्या भाव आसता ती. जेन्ना ते आमगेल भितर थोडो पूण अहंकार आसता पळय आमी देवाक सरेंडर करूं जायना कंप्लीट सरेंडर जावचें पॉसिबल ना. आनी माधुर्य रसांत अहंकार कंप्लीटली आमी सोडता ती आनी मागीर आमी कृष्णाला आमी सरेंडर जाता ती. माधुर्य रसांत भक्ताल उद्देश कसन म्हळ्यार एकच देवाक कशें प्रसन्न करचें आमी. देवाले कसन काम आसता रे कशी देव खूश जाता कशी देवाक आमी खूश करता ते माधुर्य रसांत आमगेले एक भाव तोच आसता. तांतू आमी मागीर कसांनी विंगड कसांनी आलोचन करना ती आमगेर फुल्ल कॉन्सन्ट्रेशन आसता पळय फुल आमगेलें तें मन आसता भाव आसता पळय ते कंप्लीट सरेंडराक भाव आसता. तांतू आमी देवाक आतां कृष्ण आतां हांतू अगेन आमी दोन हांतू डिवायड करी येता. माधुर्य रस अगेन पळय आमी दोन हांतू डिवायड करी येता. फर्स्ट कसं म्हणाली रागानुगा भक्ती करतात पळय. रागानुगा भक्ती म्हळ्यार कसं म्हळ्यार एक स्पॉन्टेनियस भक्ती येता. स्पॉन्टेनियस एक आमकां देवाल वयर मोग येता ऑल ऑफ अ सडनली येता ताका आमी सांगचे रागानुगा भक्ती. आतां ताजें बेस्ट एग्जाम्पल कसं म्हळ्यार वृंदावनाच गोपी तांणी केन्ना कृष्णाले कसं नाही आयकल्यार पळय कृष्णाल विशयी कसं आयकल्यार पळय तांगेल मनांत कृष्णाल वयर मस्त मोग येवचो. आतां कृष्णाने खंय की जंगलांत तूं राक्षसा मारला आतां तांगेल चेडू येवन जेन्ना तांकां सांगतात पळय आम्माकांनी तो एक तांगेल तूं भाव येवचो कृष्णाल वयरी मस्त तें एक रागानूग दॅट इज कॉल्ड रागानूग भक्ती. स्पॉन्टेनियस तांगेलें एक रिएक्शन कृष्णाल वयरी स्पॉन्टेनियस लव उत्पन्न जाता तांकां कृष्णाल वयरी दॅट इज कॉल्ड एज रागानुगा भक्ती. रागानुगा मोग तो कोणेय तांकां सांगना ती बट तांगेल मनान तूं येता भाव तो. अर्धरात्री कृष्ण जेन्ना तांकां आपयता तेगेल फ्लूट वाजोवन तेन्ना तांणी पळयनात रात्रीची वेळ घड पळयनात तांणी तांगेल बामणा वटू तांणी बामणाल सेव सोणू चेडूवाल सेव सोणू तांगेल आनंबाल सेव सोणू सक्कड पुरा काम आनी पुरा सोणू तांणी रात्री जंगला मध्ये वतात तांणी देवान आपयला म्हणून. ताका सांगचें रागानुगा स्पॉन्टेनियस भक्ती तांगेल हातूंत येता देवाल खातीर ती एक जाली रागानुगा भक्ती. ताचें बेस्ट उदाहरण म्हळ्यार वृंदावनाची गोपी आनी तें रागानुगा भक्ती दाखोवन पळय एपिटोम ताचें एपिटोम आसा राधा राणील भक्ती. राधा राणील भक्ती देवाल खातीर म्हळ्यार दॅट इज द एपिटोम ऑफ ऑल द लव्स. शी इज द म्हळ्यार देवाक आमी सांगतात मदन मोहन. मदन मोहन कसं म्हळ्यार कृष्ण लक्ष कटलान कामदेवाक पळय मोहित करता. लक्ष कटलान कामदेवाक तो मोहित करता आकर्षित करता तो लक्ष कटलान कामदेवाक. तितलो तो ब्युटिफूल तितलो तो चंद दिसता. तागेले दोळे तागेले तोंड तागेले हास्यें तागेले
केस तागेल बॉडी तागेल आंग पुरा इतलं ब्युटिफूल असता. लक्ष कटल्यान कामदेव वरतून ताका अट्रॅक्ट जाता ती. ताकाची एक नाव देवाल असता मदन मोहन म्हणून. जाल्यार तेसल मदन मोहनाक आकर्षित करतली राधाराणी म्हणून राधाराणी नाव असं मदन मोहन मोहिनी. कोण मदन मोहनाकय मोह करता पळय, आकर्षण करता पळय, ती राधाराणी म्हणून तिके नाव दिला मदन मोहन मोहिनी. आणि राधाराणी सरेंडर म्हळ्यार ताका मागीर कांय ताचे मला कांय ताका यू कॅनॉट इमॅजिन ऑल्सो, आमकां इमॅजिन करून वरचें जायना. अच्छा, आता रागानुगा भक्तीन तूं गोपील मनान कसं नसता, गोपील भाव कसं नसता. म्हाका म्हळ्यार पुरा गोपी मेळून कसं करता ती. आमी कशी राधाराणीले आनी कृष्णाले लीलांतू तांणी पास्ट टायम करता ती लीला करता ती तांतू आमी कशी सहयोग करचे म्हणून तांगेले भाव असता. गोपील भाव न्ही हांव म्हाका काय राधा जावका म्हणून तांगेले भाव आसतना. कॉम्पिटिशन करनात तांणी गोपी वटू राधाराणी वटू. राधाराणी वटू तांणी कॉम्पिटिशन करनात ती. तांगेल भाव कसो नासता म्हळ्यार आमी कशी राधाराणीले आनी कृष्णाले लीलेंतू आमी कशी सहयोग करचे म्हणून तांगेले एक भाव असता. तो डिफरन्स असता. हांग राधाराणी स्वता कृष्णाक अट्रॅक्ट करता आणि ती फुल सरेंडर जाता. आणि तीन तिगेल सरेंडर जावचे पळोवन देव तिगेल कंट्रोला येता. कृष्ण स्वता राधाराणी कंट्रोला येता. कित म्हळ्यार ती कंप्लीट सरेंडर जावन ताका अट्रॅक्ट करता कृष्णाक. आता एक मस्करी सांगला रे. आजकाल आम्ही पळयतात न्हू, आजकाल नाही पुढं जावन आयला हे ब्राह्मणाक ऑलवेज बायल कंट्रोल करता. हे हांगाच नाही, त्या वयर दाखवून वायला, कृष्णाला दाखवून वायला. मग राधाराणीन ताका कंट्रोल करचें आसत. तें आमकां तें एक हेरिडेटरी तें आमगेलें. आमी कृष्णा लिनियेज न्हय, कृष्णाल अंशू म्हळ्यार गुण येवका न्हू आमकां, ते आमी गुण आमकां आयला म्हणून ब्राह्मण पळय बायले लंडर चडावत जावन न्हू आमी बायले लंडर आसता ती. म्हळ्यार वयर कृष्ण आमकां बायल कंट्रोल करता, तशी वयर तशी न्हय राधाराणीन कंट्रोल करची कृष्णाक. हें अशें एक सांगिल्लें एक लायट मुवमेंट, मना घेवं नाका ती. हे जाल्ले 5 मेन रस. फर्स्ट शांत रस, दास्य रस, साक्ष्य रस, वात्सल्य रस आणि माधुर्य रस. ह्या 5 रसांतू हे खंयच्याय एक रसांतू आमी देवाले सेव करी येता. जाल्यार आतां हनुमान आनी लक्ष्मण तांणी दास्य रसांतू सेव केला. आतां आमकां राधाराणी जावचा जायना, आमकां तिथं सौभाग्य ना. आणि माधुर्य रसांत एक कसन करता सुद्दां एक बेस्ट पार्ट कसन म्हळ्यार जेंडर इज नॉट इम्पॉर्टंट. कृष्णाला सेव करच्याक आमी बायल मनीस जावका म्हणना, गोपी जावका म्हणना. बिईंग इन अवर जेंट्स फॉर्म ऑल्सो आमगेलो तूं तो भाव आसका की आमी कृष्णाक आमगेल फ्रेंड आमगेल बॉयफ्रेंड म्हणून आमी मोग करतात. तो एक भाव आसका. फिलिंग्स इज इम्पॉर्टंट. माधुर्य रसांत तुमगेल जेंडर तुमगेल पोजिशन तें पुरा इम्पॉर्टंट ना माधुर्य रसांत. तशीची आतां हनुमानान आनी लक्ष्मणान दास्य रसांतू सेव केला. आतां तशीच आमगेलें सौभाग्य ना. आमी प्रत्येक जायना, प्रत्येक मनशाक हनुमान आनी लक्ष्मण जावचा जायना. नाही आमी हनुमाना मनके सेव करका, लक्ष्मणा मनके सेव करका म्हणून पाय आमी जंगला वचून 14 वर्स काणी येवचा जायना. आमकां आमगेल घरा आमगेली इतल्या आमगेली रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता. उठोवन सिधा आमी चप्पल घालून नाही आमी हनुमाना मनके समुद्र क्रॉस करता ती पुरो जावचा पॉसिबल ना. तेन्ना आमी कसन करका म्हळ्यार आमगेल मेन पोजिशन आमकां कळका आमी दास म्हणून. आमगेल खातीर सांगचें हांगा जिवाक कोणें वात्सल्य आनी थंय पावल्यार तांगेल भाग्य आसतालें, साक्ष्य थंय पावल्यार भाग्य. जाल्यार आयज अ सर्वंट आमी दास म्हणून प्रभुपादान आमकां दास म्हणून नांव दिलां. आमी देवाक दास. त्या भावार आमी हनुमान आनी लक्ष्मण जावचे प्रयत्न करूं नजे. आमी कसन करता म्हळ्यार संसानीची थोडी थोडीची आमकां सेव आसता पळय देवाली
त्या आम्ही आमगे नित्य आमगेल्या आणि तू करता का कसं म्हणणार आता मी घर आम्ही देवा कपाट असता त्या देवा कपाट क्लीन करची की देवाक डेली फ्लावर ऑफर करची की ही पुरा देवाला सांग नव्या देवाक तुळस ऑफर करची की देवाल खातीर भोग करची की देवाक भोग लावची की मागीर आमगे घर क्लीन दवरची की एक पटी तुमगे आमगे घरान तू देवान आयले नंतर त्या घर आमगेल न्ही देवाल घर त्या मागीर देवाल घर आमी क्लीन दवर का म्हणा वय नव्या तशी देवस्थानां गेल्यार देवस्थानां देवाल खातीर माळ करची की देवस्थानांत आमी सारनी कोयर काडची की पुसूची की नेल पुसूची की तशी भितर देवाल आयदन धुवची की देवाक आरती निधी करतना ताजे भोग लायतना त्या आयदनांनी घासची की धुवची की हे पुरो नाना नमनाचे आमी आमगेले एक सेव एक दास म्हणू देवाल सर्वंट म्हणू आमी हे पुरा सेव करका एक वटू होड उडी मारूनच होड उडी मारचे प्रयत्न करच्यानच सांसान सेव असतं पळय ते आमी मन दवर न्हू घरान देवाल वस्त्र चेंज करची की देवाल खातीर नवे वस्त्र करची की देवाल खातीर आभूषण करची की त्या पुरो आमी करता राबका तेन्ना कसं जाता म्हळ्यार आमकां देवाल वयर एक आमकां मोग सतत उत्पन्न जावन आसता आनी ते कंटिन्यू आसता अशें न्ही एक दिवस पुरा काम केल्लें विंगड दीस मागीर न्हिदेली ती 24 घंटे अंतलारीची उठयना ती तशी वर्केन जावच्या नज एक कन्सिस्टन्सी आसका एकूल एक आसका आज केल्यार फाई करका फाई केल्यार पर करका न केलो जाणाक हांव पळयला एक दीस सकाळ दाखून रात्र तांणी सेवा करता ती दुसरो दीस तांकां हांतार दाखून उठे म्हळ्यार उठयना ती कितले हालोवन जागेला रे म्हळ्यार कुंभकर्ण म्हणून न्हिदेता ती दॅट इज रॉंग तेन्ना तांगेलें एक्सप्लेनेशन आसा हो काल आमी सेवा केला न्हू थकवला ती तितलें कसाला करचें मागीर तुमगेले कन्सिस्टन्सी आसका तुमगेला तूं तितलें साध्य आसला री तुमी कराची सेवा बट नेक्स्ट डे मागीर वापस करका एक कन्सिस्टन्सी आसका लायक तांतू आमकांय चांग जाता आनी देवाकय खुशी येता देवाकय खुशी येता तर आमगेले एक स्टेट आमगेले एक हें पळोवका आमगेले कितलें आमगे करूं जाता पळय आतां आमगेले एक कसं म्हळ्यार आमगे शक्ती पळोवका आमकां जितलें जाता पळय आमकां तितलें करका बट तें मागीर रेग्युलर करका आनी द बेस्ट फॉर्म आमगेले खातीर हे आमगेल्या जिवाल खातीर सद्या आमी भक्तींत आसता ती आमी भक्ती योगांत आमी आयला ती साधना भक्ती आमी करता ती तांतू आमगेले बेस्ट लेवल आसा पळय ते बेस्ट लेवल दासाल एक दास आसून आमी देवा लायक करून सेव करी येता हे जाल्ले आमगेले 5 इम्पॉर्टंट रस हे 5 रसांत आमी देवाले लायक करून सेव करी येता टोटल 12 रस आसा म्हणून सांगिल्ले स्टार्टिंगारी तातूंत हे 5 मुख्य रस ताजे नंतर 7 रस आसा तांतू आमी देवाल सेव करूं जायना दे आर जस्ट इमोशन्स आमगेले मनाचे भाव मात्र ते तांतू देवाल सेव करच्याक थोडे कश्ट आतां हास्य रस तांतूंत एक 5 शांत रस दास्य रस साख्य रस वात्सल्य रस आणि माधुर्य रस हे 5 जाले आता संचे हास्य रस आता हास्य रसांत इमोशन कसं म्हणल्यार आमगेले खुशी हॅपीनेस आता आमी सर्कसा वचून जोकराक पळयतना हसता ती ते अम्युजमेंट एक फनी ते तशें आमी देवाल उठू करूं जायना देवाक पळोवन हसल्यार देव सोडतो देवा कसो नाचतो गाडवा म्हणून आमकां लज्जे काम नव्हतं लज्जे विशय तो पूण आमकां हसूं जायना जाल्यार बेस्ट एक्झाम्पल देवा लील पळोवन हसतात आमी देवा लील हातूंत आमकां हास्य रस मेळटा केन्ना मेळटा जेन्ना हनुमंतू रावणाक मेळूं चमकलो रावणान ताका जाग दिनी बैशाक तेन्ना ताणें तागेली टेल आसा पळय ताकाची एक रावंड करून होड करून ताका रावणान कशी वयर ताणें एक सीट करून ताचेर बशिल्लो हनुमंतू त्या पळोवन आमकां एक हास्य रस आमकां हास येता वय ताका सांगतात हास्य रस देवा लोटू आमी तशें करूं जायना न्हू मक्कर करूं जायना देवा लोटू आमकां ताजे नंतर आमगेले कसो करुणा रस फर्स्ट हास्य रस जाले मागीर आतां करुणा रस म्हळ्यार एक आमगेले इमोशन्स ऑफ सॅडनेस आमकां दूख जाता
त्या दुःख जावचे आमगेले भाव असता. देवा लिहिलं तू जेन्ना सीताक रावण व्हरता आमकां चिके दुःख जाता. जेन्ना रामाक काल ताका राज्याभिषेक जावचें आशिल्लें नेक्स्ट डे, फूल दीस रात्री कैकेयीन वाण घालना. कैकेयीने दशरथाक सांगलें हाका रान्ना पेटय आनी मिगेल पुत्ता भरताक तूं राज्य दिवका म्हणून तिणें वाण घालें. दॅट इज कॉल्ड इमोशन्स ऑफ सॅडनेस. तेन्ना आमकां दुःख जाता तें पळयता न्ही. तशीची थर्ड रस म्हळ्यार रौद्र रस. रौद्र म्हळ्यार कोप. जेन्ना प्रलय करता शिव तांडव करता न्हू शिवजी, त्या कोपार करचे ताणें. ते एग्जाम्पल शिवजी ताचे कोप येता म्हणा वयना. ह्या पूर आमगेले एक इमोशन्स. आनी तूं देवाल कोप्पान तूं देवाल सेव करी येता. जशे हनुमंताने लंक जळयलेली वयना कोपार. रावणान तागेल बाल्लाक उज्ज दिल्लो म्हणून त्या उज्जान ताणें लंक जळयल्लो. तेन्ना कोप काम आसता नाजाल्यार तो एक इमोशन्स ते आमगेले. तशीची एक वीर रस आसता. वीर रस म्हळ्यार शक्तीच प्रदर्शन आसता. तुमगे ब्रेवरी, तुमगेल वॅलर, तुमी कितली शक्ती ताचें प्रदर्शन आसता. ताचें बेस्ट एग्जाम्पल म्हळ्यार अर्जून. अगेन ताणें कितले वेळा हांकां हरयला युद्धान. तूं सुमार वेळा हरयला ताणें. कौरवाक लास्टाक कुरुक्षेत्रांत ताणें ही प्लेड एन इम्पॉर्टंट रोल. कारण मेन रोल केलेले पुरो देवानाची नांव अर्जुनार आयलें. ताका सांगता वीर रस म्हणून. ताचे नंतर आसता एक भयानक रस. भयानक रस म्हळ्यार एक आसता एक फियर, एक भंय आसता. ताचे बेस्ट एग्जाम्पल कसं म्हळ्यार कंस. कंसाक दिवस रात्री देवाक स्वप्न येवचें आशिल्लें की वो म्हाका मारता, वो म्हाका मारता, येवन मारता. ताका भंय आशिल्ली. ताका खंडापटी भंय आशिल्ली. ताका भंय न्हीद येवची ना आशिल्ली. त्या नमना तो भिल्ला. ताका सांगतात भयानक. कंसाला एक भयानक रस हाण कंसान दाखयला. तशीच ताची नंतर आसता बिभत्स रस. बिभत्स म्हळ्यार कसं ना एक शॉक, इमोशन्स ऑफ शॉक. इमोशन्स ऑफ शॉक म्हळ्यार ताचें एग्जाम्पल कसं म्हळ्यार जेन्ना हिरण्यकशिपूने खांब्या दाखोवन नरसिंहदेव ताका पळयलें पळय नरसिंहदेवाक, तेन्ना ही वॉज इन अ स्टेट ऑफ शॉक. कितें म्हळ्यार ताण लागता न्ही तूं नरसिंहदेव आसा म्हणून. ताणें अशी निमगिलेलें प्रल्हादाक. तूं सांगता विष्णूक सक्कड कडेन आसा हे खंब्यांत आसवे. प्रल्हाद म्हळ्यार आसा म्हणून ताण नमगं न्ही. कितें म्हळ्यार ताणें स्वता तागेल्या मेहेलाचे एक पिल्लर, एक काम तागेले येद्रा ताण स्वता करयलेलें. मग ताका गोतो सांग तूं कांय ना. बट जेन्ना पिल्लर भेतू न्हू, तो खांब भेतू न्हू, नरसिंहदेव आयल पळय, तेन्ना ही वॉज इन अ स्टेट ऑफ शॉक. क्या कशें जालें. तर तूं भितर कशें येयलें म्हणून ताका एक शॉक लागलो ताका. तो तागेले बिभत्स रस त्या एग्जाम्पल जाय इन अ इमोशन ऑफ शॉक. आनी लास्ट म्हळ्यार अद्भुत रस. अद्भुत म्हळ्यार इमोशन्स ऑफ सरप्रायज. एक क्युरियोसिटी आसता. अरे हें कशी जालें, हें कशी येयलें, हें कशी. एक आमगे दोळार आमगे तोंडार एक्सप्रेशन येता. ताका आमी अद्भुत रसान सांगल्यार एग्जाम्पल म्हळ्यार यशोदा मैया. आतां यशोदा मैया न्हय जेन्ना कृष्णाल तोंडान तूं तेन्ना तो 5 वर्सां की 3-4 वर्सांच्या तोंडान तूं फुडलें ब्रह्मांड पळयलेलें पळय, तेन्ना शी वॉज सरप्रायज्ड. ती क्युरियोसिटी, ती मस्त क्युरियोसिटी. अरे मिगे चरडाल तोंडान पुरा ब्रह्मांडाने दिसता कसं न्ही कोण की जादू टोन केला. तीक एकदम सरप्रायज आनी क्युरियोसिटी तीक जाल्ला. दॅट इज द स्टेट ऑफ अद्भुत रस. तशीची जेन्ना हनुमानाने कोण कितले योजन क्रॉस करता, कशी कोण तें
समुद्र क्रॉस करता ती तिथनं एकल्यान सांगलाय हांव 10 योजन करता, एकल्यान 20 योजन करता म्हणून सांगलाय, एकल्यान 30 योजन करता म्हणून सांगलाय, अंगतान 70 योजन सांगलाय, मागीर लास्ट आरी जामवंतान सांगलाय हांव क्रॉस करूं जाता जाल्यार वापस येवच्या जायना. पुरो जालो न्हू. तेन्ना तांणी हनुमंताक मस्त चडयलें, हनुमंताक तागेलो पुरो उडगास करयलो आनी मागीर जेन्ना हनुमंत रेडी जाल्लो पळय, रेडी जावन तेन्ना ताणें क्रॉस केलें पळय फुल समुद्र. दॅट वॉज सरप्रायज. बाकी मांकडाक एकदम सरप्रायज था तांकां. ताणें लेख न्ही तें वक्र जाता की तागेली कॅपॅसिटी पुराणा गोत आशिल्लें, पुराणा गोत नाशिल्लें सॉरी, हनुमंताक गोत आसा बट त्या ताका उडगास करोवका तसला मात्र हनुमंताक त्या कॅपॅसिटी ताका उडगास येवन ताण मागीर तें काम करचें त्या जामवंतान केलां जामवंताक गोत आशिल्लें म्हणून. बाकी सगळो हेतून कितलें हांव एक मध्याक तांकां रामायणान तूं रामनवमी वेळार हांगा एक रामकथा देवस्थानांत आशिल्लें मिरा रोड देवस्थानांत इस्कॉन देवस्थानांत तेन्ना हांव आयकलेलें कितले कोटी मांकड आशिल्ले गोतूस तातूंत 18 पद्म आनी एक पद्म म्हळ्यार 18 झिरो. आतां कॅल्क्युलेट केल्यार कितले जाता 18 झिरोज इज 1 पद्मा. तशी 18 पद्मस त्या आतां आमी कॅल्क्युलेट केल्यार 18 झिरो म्हळ्यार कितले जाता 7 झिरोज म्हळ्यार 1 करोड. ते 18 झिरोज तितलो मांकड आशिल्ली ती. आता पुरा मांकडाक तागेली कॅपॅसिटी गोत ना हनुमंताली. जेन्ना जामवंतू ताका उडगास करता मागीर तो समुद्र क्रॉस करता पळय तेन्ना मांकडाक भारी आश्चर्य जावचें, सरप्रायज जातात ताणें आनी क्युरियोसिटी कशी केल्लें हाणें. तेन्ना ताका सांगतात आमी अद्भुत रस. अशी हे 7 नमनात रस, हास्य रस, करुणा रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, बिभत्स रस आणि अद्भुत रस. या 7 रसांत आमी देवा लिहिला तूं सहभाग जाव येतं जाल्यार हातूंत आमकां देवाक सेव करूं जितके कश्ट. आनी फर्स्ट 5 मुख्य रस आशिल्ले पळय शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस आणि माधुर्य रस. हे 5 रसां दाखोवन खंयच्याय एक रसांत आमी इंट्रस्ट घेवन आमगेले भाव त्या रसांत आमी पुरो फुल्ल डुबोवन त्या भावाक आमगेल्या आमी देवाले सेव करी येता तशी शास्त्रांत बरयलां. इतलें सांगून हांव आयच्या आमगेले डिस्कशन डिफरंट रसास हांव फुल स्टॉप करता. आनी तूं कसं नाही चूक जावन आसला रे क्षम करता आनी कोणाक कसं नाही क्वेश्चन्स असला रे कसं नाही कोणाला ओपिनियन असला रे कोणाचे कसं नाही ॲड करता जाल्ला रे कर येतं. हरे कृष्ण. प्रभुजी तुम्ही इतले संत कोरनू इतले सगळे डिफरंट रसाचे आमकां डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दिले. आमकां तुम्ही सगळे एक्सपेक्ट माताजी म्हाका आयक कोणा हूण पडटा एकदम आयक. प्रभुजी हरे कृष्णा ऐकत वे एक मिनिट. ಸುಜಾತ ಮಾತಾಜಿ तुम्ही ಚಿಕೆ ಮೈಕಾ ಲಗಿ ಬೈಸುಕ ಕಿ मोडो लो अस वॉल्यूम ऐकत वे प्रभुजी माताजी आता ऐकत वे अत्ते लो अस लो असवे हो वय एक मिनिट वॉल्यूम फुल असतं माताजी. एक मिनिट हा माताजी सेटिंग करता. हरे कृष्णा माताजी आता अड नव्हे लोअर सा माताजी. लो असवे अच्छा एक मिनिट
माताजी एकच मिनिट हा हांव मागेल मोबायल आतां करून जॉईन करून उलयतां एकच मिनिट आता समा येईल माताजी वॉइस तुमगेले आयल वे समाजी ओके हरे कृष्णा प्रभुजी तुम्ही तंद